कशें प्लॅनिंग करतले त्या खातीर थारोवपा येयल्ले। आतां ते खंय शिफ्ट करपाचें आमचें टर्मिनल जावं आमचें डेपो खंय शिफ्ट करतले तेचे खातीर आमी आज जागो पळोवपा येयल्ले। आनी आज म्युन्सिपालिटीचो जागो सायडीक आहा थंय शिफ्ट करपा खातीर तेय आमी सायड पळोवपा वयतले। त्याच्या नंतर आमचे सीएमा बरोबर ट्रान्सफर मिनिस्टराची मिटींग जातली आनी मागीर ते फायनल जातलें। सद्या आमी फक्त पळोवपा येयल्ले आमचो जागो ते कितले तांकां जाय पडटलो, ते आमकां कितलो जागो दिवपाक शकता हें सगळें पळोवन करतले। आनी सगळ्या हें सगळें घेवन ट्रान्सफर मिनिस्टर सीएमाचे सगळ्यांचे हें घेवन प्लॅनिंग करून आमी ते फायनल करता। गेल्या फावट जेन्ना नितीन गडकरी हांगा आयिल्ले तांच्यांनी सांगिल्लें की बस स्टँड जे आसा एक बस पोर्ट कसो जातलो, म्हणजे वेगळे वेगळे सिस्टम तातूंत आसतले, सेपरेट सर्विसीस दितले, तशें कशें तुमी कसो प्लॅनिंग बी केल्लो आसा कितें? सद्या आमचे तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां टोटल मेजर बस स्टँड आमचे मडगांव, वास्को, म्हापसा, पणजी हे आमचे सगळे विचारान आसात। आनी इवन आमकां नितीन गडकरीन आमकां सांगलेलें की हे 4 बस स्टँड आमी बरे करतले। सो त्या प्रमाणे आमचे तेंचे कडेन पत्रव्यवहार जाल्ले कडेन आसा। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान तेन्ना दिल्ली वचून तेजे बरोबर मिटींग सुद्दां घेतली कडेन। सो ते बाकीचे बस स्टँड आहा ते आमचे जातले, फूल गॅरंटी आसा। पयलीं खातीर चेअरमॅन कदंबा ताकाय धन्यवाद म्हणटा आनी आमचो खास करून आमदार मोस्ट वेटेड हो आमचो मेन प्रोजेक्ट जे वास्कोकार रावताले खंय तरी हांवें डिजायनूय पळयला, मे बी सम चेंजीसूय जावपाच्या सद्याक तरी खंय तरी शिफ्टींग करपाक जाय म्हणून डेपो येवपा खातीर एक आमची आयडेंटिफाय आमी जागा HPCL तांकां पळय म्हटलें, आतां ते आमी थंयसरूच वयतले। आनी एक बरी गजाल वास्को खातीर एकदां तर बस स्टँड जालो जाल्यार म्हाका दिसता बा दादीन जे प्रॉमीस केलें तें 100% काम वास्कोचें कितें सांगलें तितलें जालें म्हणून आतां हांव घोशीत करता। पूण हें जावंक जाय, स्टार्ट जावंक जाय। दादीन 2 म्हयने सांगला, हांव म्हणटा 2 म्हयन्यान बेगीन सुरवात जावची आनी लोकांक एक विश्वास दिवचो की तुवें आत्तां क्वेश्चन केलो तेच्या पयलीं 10 वर्सां खाली धडम आवाजूच येयलो, तो खंय तरी आवाज येवपा जाय आनी खंय तरी बरो न्यूज येवपा जाय। सीएमान हो प्रोजेक्ट NBCC एक सेंट्रल एजन्सी आसा तांचे सुपूर्द केला, तांचे प्रिलिमिनरी सगळ्यो ड्रॉइंग्स रेडी जाल्या आनी फाल्यां जेन्ना बांदपाक स्टार्ट जातलें आनी 2 म्हयन्यांनी हें सगळें फायनलायज जातलें। ताचे पयलीं हो डेपो आसा तो फाल्यां सपोज हांगा बांदपाक स्टार्ट केलें जाल्यार तो खंय शिफ्ट करप। आमी एक आयडेंटिफाय केल्ली लँड म्युन्सिपालिटीची एक 9000 स्क्वेअर मिटर लँड आसा, ती अवेलेबल आसा की ना। सो ह्यो सगळ्यो प्रोबेबिलिटीज आमी पळयतात बाबा जेन्ना बांदपाक खरें स्टार्ट करतले तेन्ना खंय कितें शिफ्ट जातलें, कित्याक हो मोठो प्रोजेक्ट आसा। म्हणजे हांगा डेपोय आसा, हांगा टर्मिनलूय आसा, तांचो पेट्रोल पंपूय आसा, सायडीन एक ग्रावंडूय आसा। हे सगळे विचारान सगळे घेतिल्ले आसा। ग्रावंड पसून जो ह्या वाड्या वयले भुरगे नाजाल्यार खुबशे वास्कोचे भुरगे पसून येवन खेळटा तो पसून ह्या प्रोजेक्टान इन्क्लूड केल्लो आसा। आनी हो करून सगळो टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट म्हणजे एक मोठो प्रोजेक्ट आसा। आनी त्या खातीर पयली फिजिबिलिटी खंयचो जागो खंय घालपाचो म्हणून आमी आमचे ऑनरेबल MLA जो KTCचो चेअरमॅन आसा आनी वायस चेअरमॅन तांकांय आपयल्ले अलॉंग विथ ऑल ऑथॉरिटीज, चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर, बाकीचे सगळे ऑथॉरिटीजांकूय आमी आपयल्ले। सो आमी एक फायंड आउट करता की फाल्यां जेन्ना काम एक म्हयन्याभरान 2 म्हयन्यान काम स्टार्ट जातलें, प्लॅनिंग इज इन फायनल स्टेजीस, एकदां KTCन ते एप्रूव केलें ड्रॉइंग्स जाल्यार म्हाका दिसता मागीर आमी फायनल टेंडरिंगाक वतले। ताचे पयलीं ऑनरेबल मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन, कित्याक दीस इज ऑल कमींग अंडर ट्रान्सपोर्ट हे, सो तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन एक मुरगांव तालुक्यान आनी वास्कोकारा खातीर बरो बस स्टँड कसो येतलो हे सगळे पळयता। म्हणजे आमी फक्त उखल्लीची ताळ्याक लायना, एक फुडलो 30 वर्सांचो विचार करून म्हणजे ह्या बस स्टँडाक कितले आमकां होल्डिंग कॅपेसिटी आसा, कितली ती वाडोवपाची गरज आसा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी हे सगळे टोटल सगळे कॉस्टिंग सगळे घेवन म्हणजे एकूचदां ताजें हें जातलें। सो आज आमी रिक्वेस्ट केल्लो तो ऑनरेबल MLA आज आयिल्लो आसा।